India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda, and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. माझा मेन प्रश्न असा whether the government has plans to continue with Daboli International Airport when Greenfield International Airport at Mopa will start operation. If so, म्हाका हेजेर आन्सर जाय साहेबा. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जाल्या उपरांत सुद्दां दाबोली एअरपोर्ट जो आहा पळय न्ही वो कंटिन्यू उरतलो. दाबोली एअरपोर्टाचेर 70 फ्लायट्स डेली येता 70. गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन केन्नाच दाबोली बंद करपाचें ना आनी हाज्याय फुडें आसचें ना. 1.7 crore टुरिस्ट गोंया येतले येवचे आमकांय दिसता पूण जर आयले ना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आज मेरेन इतिहास आहा की सेंट्रल गव्हर्मेंट फेवर्स प्रायवेट प्लेयर्स and they will tell you to shut down Daboli and you will not able to do anything about it. This is our concern. आणि गोंयांत ॲट प्रेझेंट ज्या पद्दतीन टुरिस्ट येता टुरिस्ट फ्लो त्या पद्दतीन दोनूय एअरपोर्टाची गरज आसा. येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंयसर केलां. सर मुख्यमंत्र्याक हांव मातशें मागता इतलेंच तो सांगता तो मुद्दो सारको आहा फकत फिगर्स कितले जाता figures खंयचे? ना 1,70,00,000 टुरिस्ट एस्टिमेटेड फिगर गोंया येतले. हांव परत सांगता तुका जर दिसता जाल्यार हांव आयकता टुरिझम मिनिस्टरान उबो रावता 1,70,00,000 घेतले आमकां कोणी पिशान कानान घालूंक उठल्या तुमी. स्पीकर सर आमी एज्युकेटेड लोक आमी अनाडी न्ही हांगा. स्पीकर सर कानान घालून कोणूच येवंक ना. आयच्या घडीक 80,00,000 टुरिस्ट येता गोंयांत. स्पीकर सर 2012 तो figure 1,70,00,000 6.4 खंय आनी 1,70,00,000 खंय. सर हांव सांगता तुका येतले जाल्यार बरें म्हाकाय आयिल्ले जाय. एस्टिमेटेड फिगर 2012 ज्या जाग्याचेर 24,00,000 टुरिस्ट येताले त्या जाग्याचेर आज 80,00,000 टुरिस्ट येता. स्पीकर सर आमचो फियर पळय आमचो फियर कितें आहा की फाल्यां सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगतलो की बाबा हे जायना आतां दाबोली बंद कर कितें करतलो. कुठ्ठाळीच्या लोकांक जे थंयसर आपले आयुष्य काडले फाल्यां जर हो एअरपोर्ट बंद पडलो जाल्यार यांचे फुडें जनरेशन म्हणटा यांचो फ्युचर काबार जातलो. साऊथ गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज ना हें हांव ताका परत एकदां सांगता. त्या लोकांक एक भिरांत आसा स्पेशली आमचे दाबोलीचे वास्कोचे मुर्मुगांवच्या लोकांक. म्हाका दिसता टॅक्सीकारांकूय भिवपाची गरज ना आनी संकल्पाकूय भिवपाची गरज ना. संकल्प भियो नाका की हे जे मोपा एअरपोर्ट येतले इट्स इफेक्ट्स और इट्स बेनिफिट शुड पर्क्युलेट थ्रू द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा rather than north or south. पहिले हांव युरीचें अभिनंदन करता. बीइंग अ युरी एज अ पायलट ही नोज द ईच एंड एवरीथिंग ही नोज द सब्जेक्ट. I'm saying and I'm very specifying saying that Dabolim will be a ghost airport in the next 3-4 years. जे दाबोलीचे तुम्ही infrastructure create केला there is no doubt. But Speaker sir, it as per the feasibility report or as per International Civil Aviation Organization, when they did the feasibility report at the start, they made sure and they said that two airports cannot exist in the same vicinity within close proximity. It is absolutely not possible.